आज 10 तेवटेन गेल्यात, फाल्यां 19 हेवटेन येवन 2 दिसांनी परिस्थिती बदलू येता. हाचेर विश्वास कोणे दवरपाचो? मगोपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकर विचारता. मगो पक्ष दबावा खाला येवचो ना. मुख्यमंत्र्यांक मगो पक्ष अडचणीत हाडचो ना. पूण तो कितेंय करीत जाल्यार बोल्सान हात घालून वगी रावचो नात अशी सुदीन ढवळीकरान भाजपाक शिटकावणी दिल्या. मगोपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकरान भाजपाचो फोग काढला. तुमचे कडेन लाखांनी कार्यकर्त्यांची फौज आसा जाल्यार हेरांचे पक्ष कित्याक फोडटात असो तो प्रश्न विचारता. बाकीच्यांनी पक्ष सोडलो वा विलीन केलो जाल्यार मगोप केन्नाच विलीन करचे नात. वेल्यान पक्षांतरा आडावपाचें काम मगोप करतलो, सुदीन ढवळीकरान म्हटलां. एका रातीन जशे आमच्या पक्षांतले आमदार भारतीय जनता पक्षान व्हेले, तशेंच काल काँग्रेसीचे 10 एकठांय जावन भारतीय जनता पक्षांत गेले. म्हजो प्रश्न सगळे पक्षांक की हे तुमी कित्या खातीर करता? एक तर हे केन्ना जाता? एका वटेन म्हणटा आमी 4.5 लाख कार्यकर्ते आनी तांचे फॉर्म भरून दिले. जर 4.5 लाख कार्यकर्ते आणि फॉर्म भरून जर तुम्ही घेतले जाल्यार तुमकां हे करपाची गरज आसा काय कितें? मागीर निश्ठावंत कार्यकर्त्याची आवश्यकता ती पक्षाक कितें? आज जवळ जवळ विविध मतदारसंघातले तांचे कार्यकर्ते 15 किंवा 16 जे फुडें होतकरी उमेदवार म्हणून आशिल्ले ते डोल्ड्रम सिच्युएशनात आसा. म्हणजे तुम्ही एक तर अशें म्हणटा की 1 कंट्री 1 पार्टी आणि बाकीचे पार्टी नाका, तर ते धोरण तुम्ही डिक्लेअर करचें. तशें जर आसा आनी दुसरी गजाल दुसरे वटेन ते म्हणटा आमी 4.5 लाख हे करतले. आमचे टोटल मतदारूच 11 लाख काय 12 लाख आसा. 4.5 लाख जेन्ना कार्यकर्ते ते तयार करता तांकां आनी बाकीच्यांची गरज कितें? ना जाल्यार कार्यकर्त्याचे बेजीस आसा आनी तांणी दुसरे पक्षाक हात लावपाक जायना. कारण कार्यकर्तो हो शेवट एका कार्यकर्त्याक 4-5 मतां धरली जाल्यार नक्कीच तो 11-12 लाख मतां हाडूं शकता. हांव सद्या कोणाकूच सपोर्ट दिना. सिंगल सद्या हांव इंडिपेंडंट आसा. विजय सरदेसायाचो ढवळीकरान फोग काडला. विजय फॉरवर्ड न्हय 25 पावलां फाटीं गेला अशें म्हणटना मगोपाक दोश दिवचे आदीं तुजे G7 खंय गेले अशें ढवळीकर ताका विचारता. मुख्यमंत्र्याकय ताणें वेगळे भाशेंत शिटकावणी दिल्या. पळयात. म्हाका दिसता विजय सरदेसाय भितरलेलो आसा. तुवें जेन्ना 7 जाणांचो किंवा 6 जाणांचो ग्रूप केला, तो ग्रूप तुजे बरोबर खंय आशिल्लो आनी खंय आसा? जेन्ना आमकां काडले तेन्ना तूं खंय आशिल्लो? ताका सुद्दां आज तो फॉरवर्ड न्हय, तो सामको जवळ जवळ 25 स्टेप बॅकवर्ड पावला. आनी हांचेर विश्वास कोणी दवरपाचो? हे आज 10 तरी मेल्या, फाल्यां 19 दुसरे वटेन येवन फाल्यां 2 दिसांनी बदलू शकता अशे लोक आशिल्ल्या कारणान प्रमोद सावंत नवो चीफ मिनिस्टर जाला, ताका ओडोवपा खातीर मगो पक्ष केन्नाच तयार आसचो ना. कारण ताणें स्पिकर म्हणून काम बरें केल्लें आसा. ताका 1 वर्सा आमी पळोवपाक जाय तो काम कशें करता तें. आनी येदागदाचेर तो जर खंय कितें करता जाल्यार मगो पक्ष हात घालून भितर बॉल्सांत हात घालून बसचो ना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक.